पणजे कांपालार पणजी जिमखान्याच्या गेटीर झाड कोसळ्ळें. दाभाळ बुट्टी, लोकांच्या हुमऱ्याक तेकले उदक, भुरग्यांक शाळेंत वचपाक त्रास. मजगती गावणे धरण ओव्हरफ्लो. दिवचल तालुक्यानय रस्ते उदकापोना, झाडां कोसळ्ळीं रस्त्यार. चांदेर पेडण्यार रस्तो उदकापोना, 4 गांवांचो शहरा वांगडा संपर्क तुटलो. कडशी मोपा हांगा साकवा वयल्यान उदक. कडशी मोपा हांगा एक ल्हान ब्रिज आसा, ते ब्रिजा वयल्यान लोक ये वच करतात, पूण तांकां खंय तरी ते ब्रिज ल्हान आसल्या कारणान ब्रिजा वयल्यान उदक वयता. सो तांकां आयज खूब प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा आनी गेल्या 5 ते 6 वर्सां जाले हेचेर लोक सांगीत आसा, पूण हेचेर कोणीच लक्ष दिल्लेलें ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. केपें पावसाचे सावार, रस्ते उदकापोना. हेवी रेन जाल्ले कारणान पारोडा रोड आणि पाड्डे ब्रिज सबमर्ज जाल्ले आसा आणि आमी ट्रॅफिक चांदूरच्यान डायवर्ट केल्ले आसा फ्रॉम चांदूर टू केप्यां गुडये वयल्यान. दोडामार्ग पर्ये रस्त्यार झाड कोसळ्ळ्यान रस्तो ब्लॉक, लायटीचे खांबे रस्त्यार. नमस्कार, हांव सद्या आसा पर्याच्यान दोडामार्ग वयच्या रस्त्यार. पळयता आसल्यार फाटसून एक व्हडलेंशें झाड पडलेलें आहा आनी रस्त्याच्या मदोमद पडल्या कारणान येरादारी जी आसा जी गोंयान कामाक येता महाराष्ट्रांतल्यान, ते ह्याच रस्त्यातून परत गोंय महाराष्ट्रान वयता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.